नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांती हेडलायन्स. नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो पुनरुद्धार छत्रपतीन केल्लो. आता परत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या फुडाकारान पुनरुद्धार. पुण्यात घरमंत्री अमित शहान केली जाहीर तोखणाय. फार्मागुडये शिवाजीच्या किल्ल्याचो पुनरुद्धार. बरोबर भाऊ बांदोडकराचो पुतळो गणेश मंदिराचे सोबितीकरण. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. गोयभर शिवजयंतीच्यो कार्यावळी मिरवणुको. राज्य एनसीईआरटीच्या पुस्तकांनी आक्रमक मुघलांचो गौरव. परंपरा बदलूंक जाय. आमच्या खातीर अकबर बाबर न्ही. छत्रपती महाराणा प्रताप भगतसिंह आदर्श. रामदेव बाबा शिवजयंतीक उलयलो. नव्या जुवारी पुलार एक्सिडेंटान पयलो बळी. रेंट कॅब स्कूटरीचो एक्सिडेंट. स्कूटर रायडर गेलो. फाटल्यान बशिल्ली घरकान्न क्रिटिकल. कॅबाच्या ड्रायव्हराक धरलो. पोन्ने गोंया हेरिटेज सुवातेर नो फ्लाइंग झोन करात. ग्रामसभेत आवाज. सरकाराच्या हेलिकॉप्टर सर्व्हिसेचो इश्यू. एक्सिडेंट जावन इगर्जीचेर कोसळ्यार खंय दायज काबार. गतिशक्ती मास्टर प्लान चालीक लावन नेट. पावर लायन 5G रोड विमानतळ रेल्वे मळार प्रकल्प ठराविक मुजतीत तडीक लावपाचो प्लान. गोंयांत फाल्यां मध्य अस्तंत राज्यांची कार्यशाळा. कोविड निर्बंधांत कॅन्सर दुयेंतीक सुरवातीच्या स्टेजीर उपचार मेळ्ळे ना. वर्साक सरासरी 5% केशी वाडटात. दोतोर साळकार म्हणटा योगान कॅन्सर बरो जाता. हें शास्त्रीय सिद्ध ना. कळंगूट दर्यादेगेर सामके उदकालागसार खाटी घालून धंदो करतल्यांक चाप. आता कोस्ट गार्डाची नजर. टुरिस्टांक पिडपी फेरीवाले उणे. कळंगूट दर्यादेग जाता विस्कळ मेकळी. आणि ऑस्ट्रेलियाक 6 विकेटींनी मारून भारतान राखली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. 7 विकेटी घेवपी जडेजा मॅन ऑफ द मॅच. आता टार्गेट टेस्ट चॅम्पियनशिपीची फायनल. खबरो विस्तारान. नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे पुनरुद्धाराचे काम शिवाजी महाराजान केल्लें. आता परत गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडाकारान देवळाचो पुनरुद्धार जाला म्हणून घरमंत्री अमित शहान पुण्यात जाहीर तोखणाय केली. पुण्यात आंबेगाव आशियांतलो सगळ्यात मोठो थीम पार्क शिवसृष्टीचे लोकार्पण. थंय भाशणांत शहान गोयच्या सप्तकोटेश्वराचो उल्लेख केलो. नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाचो पुनरुद्धार केल्या उपरांत मुख्यमंत्री सावंतान दिवाळीच्या मूळ सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनरुद्धाराची घोषणा केली. पुर्तुगेज काळात भग्न जाल्ल्या देवळांचे यादीन थंय स्मारकूय उबे जातले. पुर्तुगेज काळात उद्ध्वस्त जाल्ली गोंयांतली देवळां जाग्यार घालपाचें मिशन सुरू. की ज्या दिवाळी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाळी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे. आणि निश्चितचरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाळी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झालं. पण सप्तकोटेश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे. गोयच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनरुद्धाराची कामाची दखल महाराष्ट्रातले शिवसेनेचे शिंदे भाजपा सरकारान घेतल्या उपरांत आता केंद्रीय घर मंत्र्यांनी घेतल्या. आंबेगाव पुण्यात शिवसृष्टी हो आशियांतलो सगळ्यात मोठो थीम पार्क उबो जाता. पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण आयतारा शिवजयंतीक जाले. थंय केंद्रीय घर मंत्री अमित शहान गोयच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या पुनरुद्धाराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या कामाचो उल्लेख केलो. शिवाजी महाराजान कितल्याशाच देवळांचो पुनरुद्धार केल्लो. पुर्तुगेजांनी ध्वस्त केल्ले सप्तकोटेश्वर देवूळ तातूंतले एक. प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सरकारूय खंय भारतातल्या कितल्याशाच महत्वाच्या देवळांच्या पुनरुद्धाराच्या कामाक लागला. मुगलों और पर की आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया,
पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फार्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्याच्या पुनरुद्धाराबरोबर थंयचो भाऊ बांदोडकराचो पुतळो आणि गणपतीच्या देवळाच्या वाठाराचे सोबितीकरणाचो सरकाराचो प्लान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। फार्मागुडयेर शिवजयंतीच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो। आयतारा गोंय शिवमय। शिवजयंतीच्यो गोंयभर वेगवेगळ्यो पावण्यार कार्यावळी, मिरवणुको। आपल्या या ठिकाणचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोर्ट गेली कित्येक वर्ष म्हणजे तो रिनोव्हेट करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे। त्याचा एस्टिमेट रेडी झालेला आहे। नक्कीच म्हणजे या वर्षाच्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करू आणि हा फक्त शिवाजी फोर्टच नाही तर या ठिकाणी असलेली भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी, त्यांचा पुतळा असेल किंवा या मंदिराचा परिसर असेल, हा पूर्णतः रिनोव्हेट करायचा आणि या ठिकाणी मास्टर प्लॅन क्रिएट करण्याचा सरकारचा मानस आहे। त्या किल्ल्याचं काम पूर्णपणे करण्याचं ठरवलं, ज्याचं सगळं जे सरकारतर्फे जो प्रयत्न केला होता तो पूर्ण झालेला आहे। मुख्यमंत्र्यांनी माझी विनंती, कारण हा किल्ला माझ्या मतदारसंघामध्ये येतो, प्रत्येकाला हा किल्ला चांगला व्हावा असं वाटतं आणि जवळजवळ त्यावेळी आम्ही 24 कोटीचा एस्टिमेट केला होता तो पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्किटेक्ट अभिजित साधले या किल्ल्याचे आर्किटेक्ट होते आणि काही कारणाने कोविडसाठी म्हणा किंवा इतर कारणाने म्हणा हा जो प्रकल्प होता तो पुढे नेण्याचा प्रयत्न त्यावेळी झाला नाही, तो आपण करावा। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज के जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। चडशा स्टेट बोर्ड NCERTच्या पुस्तकांनी अकबर, बाबर, औरंगजेब सारख्या आक्रमक मुघलांचो गौरव शिकयतात। ही परंपरा बदलूंक जाय म्हणून रामदेव बाबा उलयला। फार्मागुडयेर शिवजयंती सुवाळ्याक तो उलयतालो। आमच्या खातीर खंय मुघल आदर्श न्ही, छत्रपती शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह हे आदर्श, तांचो इतिहास शिकोवंक जाय। ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहाँ तक कि NCERT की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से
बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है, हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर राजगुरू, सुखदेव, भगत सिंह। मिरामार योगासना शिकयतना रामदेव बाबान गोयात पतंजली वेलनेस आणि गुरुकुल जातले म्हणून माहिती दिली। हो सकता है हम कल तक आपको कुछ बड़ी न्यूज देकर के जाएं कि कब पतंजलि वेलनेस यहाँ बनने वाला है, कब पतंजलि गुरुकुलम, कब आचार्य कुलम बनने वाला है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य भी बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने वाला है, बहुत बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन हो रहा है। ये सारी दुनिया तो चयन के लिए गोवा में आती है, गोवा वाले कहाँ जाए? गोवा वाले पतंजलि में आए और पतंजलि आपके यही आ रहा है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नव्या जुवारी पुलार अपघाताचो पयलो बळी, रेंट कॅब आनी स्कूटरीचो एक्सिडेंट। रायडर रुजारियो डिसोज सोंपलो, फाटल्यान बशिल्ली ताची बायल क्रिटिकल। एक्सिडेंट जायना फुडें वेर्णा पुलीस आनी अँब्युलन्स पावली। स्कूटरीर बशिल्ल्या घोव बायलांक जीएमसीत व्हेली। जीएमसीत पाव मेरेन रुजारियो गेलो, पुलिसांनी कॅब ड्रायव्हराक धरलो। नव्या जुवारी पुलाचेर एक्सिडेंटाचो पयलो बळी। कॅब आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटात जोडपे सोंपले, घरकार गेलो, घरकान्न क्रिटिकल, जीएमसीत। दोनूय प्रोसिडींग फ्रॉम मारगांव सायड टुवर्ड्स पेंजीम सायड आनी इंजर्ड पर्सन आसा, बायकार, बायका वयले, एक्टिवा वयले मेल आनी फिमेल पर्सन, ते शिफ्ट केला तांकां जीएमसीन। फुडें जीएमसींतल्यान आमकां कॉल येयलो की तो रायडर आसा मेल रोजारियो डिसोजा फ्रॉम बेनावलीम, तो एक्सपायर जाला म्हणून। सो हो फर्स्ट फेटल एक्सिडेंट जालो हेजे वयलो। लोकांनी अँब्युलन्सीक वाट दिवची म्हूण पुलिसांचो उलो। लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना अँब्युलन्स पास जाता हायवे वयल्यान आनी सायरन मारून आसता, तांकां वाट दिवची। सो हे हांकां पेशंट जे शिफ्ट करपाचे आसता तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून। आनी एक रिक्वेस्ट तुमकां, हो थर्ड फेटल एक्सिडेंट इन दीस 3 days, की सुशागाद गाडयो चलोवच्यो आनी सारके सेफ विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, सीट बेल्ट ऑर हेल्मेट। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। गतिशक्ती मास्टर प्लान चालीक लावंक नेट। आडखळी पयस करून पॉवर लायन, 5G, रोड, विमानतळ, रेल्वे मळार लॉजिस्टीक खर्च कमी करपी प्रकल्प ठरावीक मुजती भितर पुराय करप चल्लां। लॉजिस्टीक खासा सचिव सुमिता दाबरा गोयचे मिडिया कडेन उलयली। पीएम गतिशक्ती प्लानाचेर सोमारा गोंयांत मध्य अस्तंत विभागीय राज्यांची कार्यशाळा जाता। प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणात पीएम गतिशक्ती सकयल देशभर रोड, रेल्वे, दूरसंचार, विमानतळ, बंदरां अशा मळार येरादारी आनी लॉजिस्टिक्स खर्च उणे करपाचे नदरेन नेटान प्रकल्प चालीक लावप चल्ला। पर्यावरण सांबाळून इन्फ्रा आनी लॉजिस्टीक प्रकल्प ठरावीक मुजतीत पुराय करून चालीक लावपी ह्या प्लानाक राज्य पावण्यार नेट दिवपा खातीर राज्यांच्यो कार्यशाळा केंद्रीय लॉजिस्टीक विभाग घेता। केंद्राची खासा लॉजिस्टीक सचिव सुमिता दाबरान त्या निमतान गोंयांत आयल्या। गोयच्या मिडिया कडेन तिणें संवाद साधलो। Department of Power, the Ministry of Power is now planning all the alignment of its power lines on the PM Gati Shakti program, again to avoid certain obstructions which may come in the way. Similarly, the Department of Telecom is planning the 5G rollout entirely on the Prime Minister's Gati Shakti program. काय प्रकल्पांचे इशू हे स्वतः केंद्र हाताळटा। How to best plan the project while bringing about faster implementation and contributing to logistics efficiency, bringing down the cost of moving goods, bringing down the cost of people moving across the country or goods moving out of the country. So because that all gets added to your manufacturing cost. So if you are having logistics efficiency, you are more competitive as a nation. सोमारा गोंय धरून मध्य आनी अस्तंत विभागीय राज्यांची पणजे गतिशक्तीचेर कार्यशाळा। गतिशक्ती सकयल आशिल्ले वेगवेगळे प्रकल्प ग्राउंड झिरो इशू सोडोवन व्यवस्थीत कशे चालीक लावप ते विशीं राज्यांचे देख दिणे पद्दतींचेर हे कार्यशाळेत उदाहरणां घेवन चर्चा जातली। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। पोन्ने गोंया हेरिटेज सुवातेर नो फ्लायिंग झोन करात म्हणून लोक मागता। पोन्ने गोंयचे पुरातन वास्तू वयल्यान हेलिकॉप्टर घिरट्यो घालता म्हणून ग्रामसभेत इशू। गोंय सरकारान सुरू केल्ले प्रिमियम हेलिकॉप्टर सर्विसीचो दायज वास्तूंक खंय मार बसूंक शकता।
एखादो अपघात जाल्यार दायज काबार. सरपंच म्हणटा सध्याच्या पंचायतीन परवानगी दिल्ली ना. आदलें खबर ना. गोंय सरकारान सुरू केल्ली प्रिमियम हेलिकॉप्टर सर्व्हिस ओल्ड गोंयच्या दायज राखपी एक्टिविस्टांक कोत्र केल्या. इतिहासीक दायज आशिल्ल्या इगर्जेच्या वास्तूंचेर खंय हेलिकॉप्टराच्यो घिट्ट्यो. एखादो एक्सिडंट जावन दायज काबार जायत जाल्यार कितें काय म्हूण प्रश्न. म्हाजो एकूच डिमांड आहा, तो हेलिकॉप्टर घेतला रायट पूण ते आमचे मोनोमेंट्स आहा तेजे वयल्यान फ्लायट आनी व्हेरी लो झोन लो झोन. सो हांव म्हणटा कितें फाल्यां त्या मोनोमेंटाक डॅमेज जावंक शकता. फाल्यां एक्सिडंट जालो कितें कित्याक आमच्या मेंबरान सांगता तो प्रमाणे कोणें बलून सोडटा ते बलून्स वयर वयता ते बलून्स लागले एक्सिडंट जावंक शकता. सो ते आमचे हेरिटेज स्ट्रक्चर मोडोंक शकता. कितें जावंक शकता डॅमेज जावंक एक्सिडंट ते जावचें ना म्हणून आमकां पयलीं फ्लायट पास दिवचो आनी हो परमिशनाक येयले बसो जाल्यार फुडें ग्राम सभेक ते डिस्कशनाक हाडचें. कित्याक आमकां आमच्या मोनोमेंटाच्या वयल्यान कांय नाका कांय भोंवपाक नाका. सो आमी ते रिक्वेस्ट केला तो नो फ्लायींग झोन करचो म्हणून कित्याक आमकां ते वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज. सरपंच म्हणटा ताच्या पंचायत मंडळान खंय परवानगीच दिल्ली ना. आदले खबर ना. म्हादेचेर कर्नाटकाक मेळिल्ल्या DPRक पंचायतीचो विरोध. आमी म्हादेचे हेका ऑपोज करपाक आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन मिटिंगेक घालून आमी ते सेंड केलें पास तेजे कितें डिसिजन सारकें जालां. तुमी ऑपोज करता तेका काय तुमी नोटीस काडटले तेका. आमी आतां तेका विचारतले कित्याक पंचायतीन तांकां कितेंच दिवंक ना. तांकां लास्ट बॉडीन कितें दिलें जाल्यार आमी नको. बट हे पंचायतीन बॉडीन तर आमकां कितें आमी तांकां कांय दिवंक ना. आनी एक तो म्हणल्यार शूटिंग एरिया ही अशी हांगा शूटिंग लाव करता. हांवें आयकलेलें की शूटिंग वयर चल्लें म्हणून बट आमच्यान तेणी कितेंच परमिशन घेवंक ना. थळावो आमदार म्हणटा सगळ्याच प्रकल्पांक विरोध केल्यार कशें जातलें. पळय बेश्टेच कोण काम सुरू करूंक शकना. थोडी तरी परमिशनाक ते बाकीचे कितें जाय पळय ती घेतले आसतले. सगळ्या प्रोजेक्टाक काय आमी विरोध करूंक शकना. आमकां जाय ते कारण आमकां एक अभिमानाची गोश्ट हे जे व्हडले सर आमच्या हांगा गोंयांत फर्स्ट टायम सुरू जाल्लें आसा हेलिपॅड. चिमला ग्रामसभेत म्हादयचो इश्यू. पंचायतीन लोकांक म्हादयचो इश्यू उदकाची गरज समजावन सांगली. ग्रामसभेक म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेन केरकार येवन गेलो. म्हादयच्या इश्यूचेर आमी म्हणजे हेज्याक पयलीं आमी अवेरनेस केल्लें लोकां मदीं की असो असो आनी आयज राजेन केरकर हांगा उपस्थित राहिल्ले आमच्या ग्रामसभेक. आनी लोकांनी आयज तो प्रपोजल केल्लो आहा की लोकांक एक सांगलें ते लोकांक पटलेलें आहा. बेश्टेच आमी प्रपोजल घेवंक ना. लोकां मदीं अवेरनेस करून आमी हो आयज प्रपोजल घेतलेलो आहा. तशेंच आमचें आयज बजेट आहलें तें बजेटूय आमी पास करून घेतलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी साहील मांद्रेकार. फुडें गोंयांत कॅन्सर केशी मोठ्या प्रमाणात वाडूंक शकतात. दोतोर साळकार सांगता ते प्रमाण कोविडाच्या निर्बंधाक लागून कितलेशाच पयले वा दुसऱ्या स्टेजीच्या दुयेंतींक उपचार मेळ्ळे ना. जनसंख्या वाडटा तश्यो केशी वाडटल्यो. सध्या वर्साक सरासरी 5% केशी वाडटात. योगान कॅन्सर बरो जाता हो दावो खंय अजून शास्त्रीय दृश्ट्या सिद्ध ना. जनसंख्या वाडटा त्या प्रमाण दर वर्सा कॅन्सराच्यो केशी सुमार 5% वाडटात. ज्यो केशी अजून डिटेक्ट जाल्ले ना ताका कोविड जबाबदार म्हूण दोतोर शेखर साळकर उलयलो. कोविडा वेळार कितें जालें कोविडा वेळार कोण हॉस्पिटलाक येवंक भिताले. सो जे लोक तेन्ना एखादी स्टेज 1, 2 नाशिल्ले ते आतां मागीर बाय द टायम तो कोविड वतकर येवंक लागले हॉस्पिटलान तांची स्टेज वाडली. सो हाज्या खातीर डेथ रेट्स वाडूंक शकता. म्हणजे आतां आनी एक वर्स 2 वर्सांनी मरण वाडूंक शकता लोकांचे कित्याक ते लेट पावले म्हणून. पण कॅन्सर कोविड जातकर वाडलो इज नॉट एक्सेप्टेबल. एटलीस्ट आमचे कडेन तसो ऑफिशियली डेटा कांय ना. गोंयचो जर डेटा धरत आमचो जाल्यार गोंयांत आमी वर्साक अरावंड 1500 ते 1600 नवे कॅन्सर पळयतात. पूण इट इज एक्चुअली अरावंड 100 to 104 पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. आमचो गोंयचोय तितकोच हा डेटा. योगा बाय इटसेल्फ आनी कांयच ट्रिटमेंट घेनासतना फक्त योगा करून कोण बरो जाला न्ही हें तांणी प्रेजेंटेशन करचें पडटलें की बाबा अमके पेशंट आमी स्टडी केले आनी बाकीचो आनी कांयच ट्रिटमेंट घेवंक ना. फक्त योगा केले आनी ते बरे जाले आनी हेवटेन दुसरे बाबा हे ट्रिटमेंट घेवन तांचे कितें जालें अशी स्टडी करप गरजेची आसा. आनी ती पब्लीश जावंक जाय, ती रिव्यू जावंक जाय, ती क्रिटिकली रिव्यू जावंक जाय. देन ओन्ली पीपल वील बिलीव दॅट वॉट यू से. बट ओन्ली बाय डुईंग योगा अँड नो अदर ट्रिटमेंट करून तूं कॅन्सर बरो करूं शकता. दीस हॅज टू बी प्रूव्ड बिहायंड डाऊट. ताका एविडन्स सारके पॉवरफूल आसचे पडटले. देन ओन्ली यू कॅन मेक अ स्टेटमेंट लायक दॅट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कळंगूट दर्यादेगेर सामके उदका लागसार खाटी घालून धंदो करतल्यांक चाप. थंय आतां कोस्ट गार्डांची नजर. कोणूय आपली सुवात सोडून फुडें येत जाल्यार तांकां फाटीं काडटात. ट्युरिस्टांक उपद्रव करपी फेरीवाले उणे जाल्यात. पर्यटन मंत्री रोहनान कळंगुटे स्वता भोंवन सगळ्यांक कारवायेची शिटकावणी दीत सावन दर्यादेग मेकळी दिसता. खासा रिपोर्ट. दिसता न्हू सगळें
कळंगूट दर्यादेग कितल्या तेंपान नितळ, मेकळी आनी विस्कळ दिसपाक लागल्या. दर्यादेगेर खचाखच गर्दी करून आशिल्ल्यो खाटी आपापले सुवातीत मर्यादीत. टुरिस्टां फाटल्यान लागपी फेरीवाले उणे जाल्यात. कांय दिसा फाटीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन कळंगुटे भोंवडी करून उपद्रव करतल्यांक शिटकावणी दिल्ली. कोस्ट गार्डांक नजर दवरूंक सांगिल्ली. ते उपरांत कोस्ट गार्डूय एक्टिव्ह. कोणूय शीम हुबताशी दिसल्यार ताका ताची सुवात दाखयता. आणि आयज आमी कलंगूट बिचाचेर पळयता आसतना जर पळयलें जाल्यार सगळे बीच क्लीन दिसता. मागीर शेफवाल्यांचे जे बेड्स आहा ते सिस्टमॅटीक लायल्ल्यो दिसतात आनी दुसरे हॉकर्स बीन आहा ते खूब कमी दिसतात. वॉटर स्पोर्ट्स आहा ते बीन सिस्टमॅटीक. पयलीं जे टावर्स आसताले जे मागीर हॉकर्स येवन ट्युरिस्टांक त्रास करताले आनी हें करताले ते पासून खूब कमी जाल्ले आहा दिसता. कलंगूटच्यान प्रुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडते. ऑस्ट्रेलियाक दुसरे टेस्टीत 6 विकेटींनी मारून भारतान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी राखली. ऑस्ट्रेलियाक 113 रनान गुटलायल्या उपरांत भारताक 115 रनाचे टार्गेट आशिल्लें. रोहित पुजारान दरेकी 31 रनांची भर घाली. त्या आदी जडेजान 7, अश्विनान 3 विकेटी काडल्यो. जडेजा मॅन ऑफ द मॅच. उरिल्ल्या 2 टेस्टींतले एक तरी जिखून वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिपीची फायनल गाठपाचें भारताचें टार्गेट. खबरो इतल्यार सोंपता. ब्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.